गोंय मेडिकल कॉलेजींतले दोतोर भलायकी मळार बरें काम करतात. फाटल्या 1.5 म्हयन्यान 3 किडनी ट्रान्सप्लांट केल्यात. आनीकय करपाचे आसात अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. किडनी ट्रान्सप्लांट हे तिसरे किडनी ट्रान्सप्लांट 1.5 म्हयने भितर आमी करता. पयलीं 2 केल्ले ते एकदम सक्सेसफूल जाल्ले. हांव जेन्ना आरोग्य मंत्री आशिल्लो 2007 ते 2012 तेन्ना आमी 14 किडनी ट्रान्सप्लांट केल्ले. आनी आयज परत एकदा आमी 1.5 म्हयने भितर 3 ट्रान्सप्लांट केल्ले आसा. हेजे भायर आनी वेटिंग पिरियड आनी वेट लिस्ट आनी एक 5-6 ते जावपाची शक्यता आसा. आनी बॅक टू बॅक आमचे जे किडनी ट्रान्सप्लांट जाता हेतून दिसून येता की आमचे स्टँडर्ड्स, आमचे डॉक्टर्स, डॉक्टर मधु प्रभुदेसाय आनी डॉक्टर तिवारी आनी त्यांची पूर्ण टीम बऱ्यापैकी काम करता आनी लोकांचे जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न चालूच आसा. रगत तपासपा खातीर लोकांक परते परते मेडिकल नाजाल्यार डिस्ट्रिक्ट इस्पितळांत वचचें पडचें ना. आतां लोक हेल्थ सेंटरांत रगत तपासपाक शकता. 28 तरेच्यो रगताच्यो चांचण्यो घेवपी आयस्टॅक हेल्थ सेंटरांनी उबारतले अशें विश्वजीत राणेन कळयलां. आणि मुख्य म्हणजे कितें आसा की आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डायबिटीजा खातीर आनी वेगवेगळे डिजिजा खातीर आमचे किडनीचेर प्रेशर येता आनी किडनी हे जाता, डॅमेज जाता. म्हणून एक आयुष्यमान भारत म्हणजे एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजच्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी गोवा सरकार बेगिना बेगीन मुख्यमंत्रीचे हस्ते आमी परत एकदा आमी डायबिटीक केअर सगळ्या गोंयच्या लोकां खातीर ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आसा. लॉन्चिंग आमचो प्रोग्राम करपाचो आमचो प्रयत्न बेगिना बेगीन आसतलो. आनी त्याच बरोबर हे इन्सुलीन आनी इतर काही गोष्टीची गरज पडटा डायबिटीक केअराचे अंडर जे येता आमचे नर्स, ANM, अंगणवाडी वर्कर हांकां सगळ्यांक इंटिग्रेट करून एक वेगळे तरेन हो प्रोग्राम चलोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंय राज्यान आरोग्य सेवा म्हाका दिसता जे आमी गेले वर्सभरान केल्ले आसा एक वेगवेगळे तरेचे नवीन नवीन आमी योजना घेवन फुडें सरल्या. आनी एक गोष्ट म्हणजे आयस्टॅट आनी ब्लड डायग्नोस्टिक्स खेडेगांवां पर्यंत पावंक जाय आनी गरीबाक तेजो फायदो जावंक जाय म्हणून आमी एबॉट कंपनी कडेन टायअप केल्लो आसा जे खंय आमकां लेटस्ट डायग्नोस्टीक गोवा पयले राज्य देशान आसतले जे खंय आयस्टॅट मशीनचे 28 पॅरामिटर रक्तांचे आमी टेस्ट करूं शकता ते सब हेल्थ सेंटरान आमच्या लोकांक गावतले. आमी हे फुडल्या 30 दिसां भितर आमी इम्प्लिमेंट करतले. ऑलरेडी आमचे सगळे प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक PHC कडेन बी वचपाची गरज पडची ना. थंयचे थंय तांकां रक्त तपासून तेंचे वेगवेगळे कितें विशय आसता थंयचे थंय आमी टेस्ट करून तांकां व्यवस्थीत गायडन्स आमी दिवंक शकतले. हेज्या खातीर इंटेन्सिव्ह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ ANMs, MPHW आमचे नर्सेस करपाचो आमचो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. आनी एक हांव सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक की आमी अंगणवाडी वर्कर्स आनी आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करून वेगवेगळे तरेच्यो गोश्टी करूंक सोदता. इन्शुरन्स मेडिकल स्किमीचो अभ्यास करपा खातीर दोतोरांची टीम गुजराताक धाडटले अशें विश्वजितान सांगलां. रिव्ह्यू घेतलेली आसा. हांव वचूंक ना मिटिंगेक कारण फायनान्स डिपार्टमेंटचो चडसो रोल थंय आहा. आनी आमी आतां एक टीम धाडलेली आसा गुजरात धाडपाक आमच्या ऑफिसरांक. सेक्रेटरी हेल्थ राजनंद देसाय आनी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आनी इतर काही आमचे ऑफिसर घेवन कित्याक गुजरातान सगळ्यात देशान बरो मॉडल गुजरातान चलता तो म्हणजे ट्रस्ट मॉडल आनी इन्शुरन्स मॉडल, इन्शुरन्स कंपनीचो घेवन मॉडल. आनी एक तो ह्या मॉडलाक ताका म्हणटा ते हायब्रीड मॉडल. म्हाका तरी दिसता हांवें कितें मुख्यमंत्रीक सजेशन केलां की आमी ह्या टिमाक धाडुया गुजरात. पयर हांव जेन्ना हेल्थ मिनिस्टरचो कॉन्क्लेव हे ओवरऑल नॅशनल इन्शुरन्स फॉर ऑल आमी जेन्ना आमचे श्री JP नड्डाजीन प्रोग्राम आपयलो तेन्ना उपमुख्यमंत्री गुजरातचे नितीन बाई तेंचे कडेन हांवें चर्चा केली आनी आमची टीम थंय वयतली तांकां ते प्रेझेंटेशन दितले ते मागीर आमी मुख्यमंत्रीक प्रेझेंटेशन दितले. कित्याक आयज वेगवेगळे मॉडल आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता पूण लोकांक जे त्रास जावं न्हय एक कॅशलेस मॉडल कसो इम्प्लिमेंट करपाचो हेजेर आमची चर्चा. मुख्यमंत्रीन आयज एसेस केल्ले आसा आनी मुख्यमंत्री बी आमकां गायड करतले फुडें कशें वचपाचें.